पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उत्तर प्रदेश भेटेच्या दुसऱ्या दिसा तांणी काशीच्या स्वरवेद महामंदिराचें उक्तावण केलें। फाटल्या 1 दशका सावन सुरू आशिल्ल्या ह्या देवळाचें काम आतां पुराय जावन 7 माळ्याचें हें देवूळ योग आनी साधनेचें केंद्र जातलें। हातूंत एकाच वेळार 20,000 लोक योग साधनेक बसपाक शकतात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुराय देवळाची पळोवणी केल्या उपरांत उलोवप करतना संत तशेंच काशीच्या लोकांनी मेळून उदरगतीच्या मळार काशीचो कायापलट केला अशें सांगलें। आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वरवेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। श्री नरेंद्र मोदी हांणी आज वाराणसीत 19,150 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या 37 उदरगतीच्या येवजण्यांचें उक्तावण तसंच बुनियादी फातर बसयले। हातूंत रस्ते, पूल, भलायकी, शिक्षण, पुलीस कल्याण, स्मार्ट सिटी, रेल्वे तशेंच विमानतळ अशा वेगवेगळ्या येवजण्यांचो आस्पाव आसा। ते भायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी वाराणसी ते नवी दिल्ली मजगती धांवतल्या एका नव्या वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेकूय 5वो बावटो दाखयलो। दर दिवाळेक वाराणसीचे लोक एकठांय येवन एक नवो विक्रम स्थापीत करतात हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत खोशी उक्तायली। जो काम कर दिखाया है, जब दुनिया उसका गौरवगान करती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। महादेव की काशी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। मेरे परिवारजनों, जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है, और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। कार्यावळीत उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आपल्या उलोवपांत स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पयलेच फावट सामान्य लोकांबरोबर थेट संपर्क करून येवजण्यांची म्हायती, येवजण्यांची प्रगती तशेंच येवजण्यां विशीं सुचोवण्यो घेवपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक नवी दिका दाखयल्या अशें सांगलें। परिवर्तन देखने को मिला है। ये परिवर्तन विश्वास का परिवर्तन है। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ, उसे लाभार्थियों के साथ संवाद बनाने की भी गाड़ी बन रही है, और साथ साथ जो लोग अभी वंचित रहे हैं उन्हें देने की गारंटी के लिए भी वह गाड़ी वहां पर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वाराणसीच्या बरकी ग्रामसभेत विकसित भारत संकल्प यात्रेंत वांटो घेतलो। ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ तांचे बरोबर हाजीर आशिल्ले। कार्यावळीत लाभार्थ्यांक प्रमाणपत्र भेटोवपा सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाभार्थ्यां बरोबर संवाद साधून येवजण्यां विशीं माहिती दिली। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं, ऐसे लोगों में जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर, जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर, आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर, और जब भोजन समारोह में जाते हैं
तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भी आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए, जी सर। तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूं एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर। फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें, कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ताळगांवां पावली। ताळगांवच्यो आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सरपंच जानू रुजारियो, उपसरपंच रेगा पै, जिल्लो पंचायत वांगडी अंजली नायक, पंच वांगडी, पणजे महानगरपालिकेचे नगरसेवक ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार सरकारी येवजण्यांविशीं जनजागृताय केली। So I would like to appeal to everyone in Talegaon to come, because we're going to have a program wherein there will be officers from different departments who will be there to explain the different schemes that Modi has launched for the people. And it's very important to know about the schemes, because only if you know about the schemes you'll be able to benefit and avail of the benefits. And since since our honorable Prime Minister is constantly working towards making India self-sufficient and a more developed nation, I think it's our duty to all pitch in and help. राज्यातल्या नगरपालिका क्षेत्रांत भोवून शारी वाठारांतली विकसित भारत संकल्प यात्रा वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांविशीं जागृताय करतली। आमची इंडिया एक विकसीत भारत जावचो म्हणून, आनी तो विकसीत भारत जातलो जाल्यार आमकां आज ज्यो गोवोरमेंटान स्कीम केल्ली आसा, म्हणजे सेंटरान आनी राज्य सरकारान, ह्यो स्किमी लोकांच्या मदें पावपाक जाय। जरी ह्यो स्किमी लोकांच्या मदें पावतल्यो जाल्यार आमकां जे आमचे नरेंद्र मोदी जे सपन पयलें आसा तें पूर्ण जातलें। म्हणून हांव लोकांक अपील करता की तेच्यांनी हे स्किमीचो फायदो घेवचो। जे पंचायतीन फाल्यां आमी इनोग्रेशन करतले 9:30, सो सगळ्यांनी येवन हेचो फायदो घेवचो आनी भारत स्किल जावपाक आमकां आदार दिवचो। गोंयचो 62वो मुक्ती दीस फाल्यां मनयतले। मुखेल शासकीय कार्यावळ ताळगांवच्या गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर सकाळीं 9:15 वरांचेर जातली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या वेळार तिरंगो हुबयतले। पुलीस गार्ड राष्ट्रीय सलामी दितले। उपरांत मुखेलमंत्री परेडची पळोवणी करतले आनी त्या उपरांत मार्च पास्ट जातलो। राज्यांतल्या सगळ्या तालुको मुख्यालयांत गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जातली। कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा मडगांवां राष्ट्रीय बावटो हुबयतले। शेती मंत्री रवी नायक फोंड्यां, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हापशां, येरादारी मंत्री माविन गुदिनो वास्को, नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर पेडण्यां, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांग्यार, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर केप्यां तिरंगो हुबयतले। गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर काणकोणां, पर्येच्यो आमदार देविया राणे वाळपय, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट दिवचले, सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकार दारबांदोडात तिरंगो हुबयतले। राज्य पावण्यावेली ताळगांवां गोंय विद्यापीठ मैदाना वयली कार्यावळ पणजी दूरदर्शनाचेर थेट प्रक्षेपीत करतले। फाल्यां गोंय मुक्ती दिसा निमतान राजभवन जनते खातीर उक्तें आसतलें। सकाळीं 9 ते दनपरां 1 वरां मेरेन लोकांक राजभवन वाठार, राजभवनांतलो परवानगी आशिल्लो वाठार, थंयच्यो वस्तू आनी पोरणी गाडी पळोवपाक मेळटल्यो। जांकां कोणाक राजभवन वाठार आनी इमारत पळोवपाची इच्छा आसा तांणी आज 18 डिसेंबराक सांजे 6 वरां मेरेन राजभवनाच्या मुखेल प्रवेशद्वाराचेर नांव नोंदणी करची। राजभवनांत प्रवेश करतना फाल्यां आधार कार्ड वा हेर वळखपत्र दाखोवप बंधनकारक आसतलें। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल येता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। आतां हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।